स्नानीक जुवांव आणि जेजू मदलो तो संबंध आजही सुवार्थेंत आमी आयकता. आज सुवार्थेन सांगलेली भुरग्यांची वपार वा सर समजूंक मातशी कश्टस म्हणयत. ती वपार इतलीच, एका पंगडाची भुरगीं आनी एका पंगडाक बोव मारन अशें म्हणटात. तुमकां कुशाल करूंक आमी वाजलें तरी तुमी नाचूंक नात, तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रोडूंक नात. पयलें स्नानीक जुवांक आनी उपरांत जेजूक लोकांन दिल्ली प्रतिक्रिया विवारूंक जेजून ही वपार सांगली. ही वपार सोडून अशी समजूयत कोणना. जेजूचे वपारींत आसच्या भुरग्यांचो एक पंगड आनी एका पंगडाक खेळाच्यो विविध विंचोवण्यो दिता, तरी आनी एक पंगड एकाकी कबूल जावंक तयार ना. तितलेंच न्हय, ती खंयच्यागी गणनेच करिनात. इंग्लिशांत असल्या मानोभावाक इंडिफरन्स म्हणटात. अशें दोन पंगड भुरग्यां पैकी एक पंगड स्नानीक जुवांव, जेजू आनी ताच्या शिसांचो म्हूण धरल्यार दुसरो पंगड स्नानीक जुवांक आनी ताच्या सण्णेशीपणाक वा विरक्तपणाक विरोध करचो, तशेंच धार्मीक सुद्दाचार आनी रितीरिवाजींक चड वत्तू दिवच्या, लोकांन अशुद्ध आनी पातकी म्हूण लेखिल्ल्या संगी जेवणा मेजार बसच्या जेजूक विरोध करचो पंगड. ह्या लोकान जुवांक पिरकी म्हूण काडलें तर जेजूक बेबदो पटाऱ्यान काडलें. अशें दोगांयचेय जिने रितींतलो तो जाणवायचो संदेश वाऱ्याक धरलो. मातेवाचे सुवार्थेंत जेजू मेसियास दैवीक जाणवाय आनी ताचे थंय दैवीक जाणवायाची कामां व्यक्त जातात म्हणलें स्पश्टतरान प्रगट जालां. आज दैवीक जाणवाय सोदूंक, सोमयाचो संदेश जाणा जावंक आनी ताचें उतर आयकूंक आसचे अवकाश गळसूंक जायत्यो वाटो आसात. हे विशीं गणनेच करिनासलेल्यांच्या पंगडाक मेळनासतना जेजूक जोगती धनात्मक आनी पॉझिटिव्ह प्रतिक्रिया दितल्यांक देवाचो शब्द मनीस जावपाचें क्रिस्मसाचें लॉजीक वा राजांव चड अर्थाभरीत जायत.